एक शॉकिंग न्यूज आमकां आयकूंक आयलो. आज हांव ट्रॅव्हल करता आसतना की म्हाका आयकूंक आयलें की सुनील कोटणकर बाबा गोवा पुलिसान ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आपोवंक धाडला फायंड आउट करपाक की तो व्हिडिओ ताजे कडेन खंयच्यान आयलो म्हणून. त्या व्हिडिओ भितर 3 जाणांची नांवां घेतल्या. एक म्हणजे एक वन ऑफ द MLAs ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एक SP क्रायम आनी एक DYSP सुरज अलनकर, जाचें नांव तातूंत व्हिडिओन घेतलां. आनी तातूंत व्हिडिओन ताणें हें म्हणलां की ताका मारलो, ताका थंयच्यान पळोवन व्हेलो म्हणून. ह्या भितर प्रोब कोणाची जावपाक जाय आशिल्ली जाल्यार प्रोब जावपाक जाय आशिल्ली ती बाब तो SP क्रायम, DYSP आनी पुलीस डिपार्टमेंटाची जांची नांवां थंय घेतल्या. पूण हांगा चोराच्यो उलट्यो बोबो म्हणटात, चोराक सोडून संन्यासाक फाशी अशें म्हणून सुनिलाक ते हॅरेसमेंट चालू केला. तांणी म्हाका दिसता काल राती 12 पयर रातच्या 12 ताच्या घरा पुलीस गेल्ले आनी ताका हॅरेस करताले. रातच्या 12 पुलीस घरा कित्याक वता ही गजाल. आनी आज ताका जे समन्स काडले तातूंत डेटूय सुद्दां 17 ऑक्टोबराची घातल्या. म्हणून हातूंत पुलिसां भितर कितली घाई चल्ल्या हें करपाची हें दिसून येता. एक गोश्ट आमी मागल्या 11/12/2024 आनी 12/12/2024 ह्या 2 दिसाचे जे CCTV आसा ऑफ क्रायम ब्रांच हे सरकारान भायर काडचे, पुलिसान ते डिक्लेअर ते भायर दाखोवचे. त्या दिसा सिस्टमॅटिकली तो पळटा आनी त्या पुलीस कॉन्स्टेबल जो व्हडलो एक गरीब पुलीस कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक, जाका तुमी स्केपगोट केला, ताजो व्हिडिओ तुमी सिस्टमॅटिकली रिलीज केलो. तो CCTV कोणाकडे भायर कसो सरलो? CCTV कंट्रोल इज इन द रूम ऑफ DYSP अँड इन क्रायम ब्रांचीस ऑफिस. ताजो एक्सेस पुलिसांकडे सोडून कोणाकडेच ना. तो CCTV भायर कसो सरलो? SP क्रायम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दॅट मीन्स दॅट इज फॉर दॅट व्हिडिओ of Amit Naik taking him out was systematically released by crime branch to give it a feeling that SP crime तो Amit Naik आसा ताणें ताका भायर काडून सोडलो म्हणून. दॅट मीन्स SP क्रायम, DYSP सुरज अलनकर हांणी क्लियर कट एक हे केलां दॅट CCTV हॅज बीन रिलीज टू शो दॅट क्रायम हॅज बीन कमिटेड ओनली बाय अमित नायक. आनी ताका बाबड्याक स्केपगोट करून मारपाचो प्रयत्न जालो असो आमकां दिसता. आनी आतां हांव एक चॅलेंज करता आमचे चीफ मिनिस्टर, आमचे DGP आनी पुलीस डिपार्टमेंट गोवा पुलिसाक की तांणी त्या 11/12/2024 12/12/2024 हाची CCTV पब्लीक करची जशी तांणी ही केली. मागीर पळोवया आमी कितें आसा तें. डोंट टार्गेट ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हू हॅज ब्रॉट आउट दीस व्हिडिओ टू पब्लीक only to save life of that Amit Naik and maybe that other accused. We don't know that accused to kitlo fraudster ताणे कितें केला, कोणी केला, कितें केला ते आमकां खबर ना. पूण एक गोष्ट 100% आसा, this crime is not as much as superficial as it looks like. This crime is very deep and this time the path leads to a sale deed which has been executed, and we've got the information that sale deed which has been executed and we know how people are connected to this. So harassment ऑनेस्ट लोकांचो बंद करात, CCTV रिलीज करात आणि मागीर आमी पळोवया फुडें कितें चल्लां तें.